उद्यान करतो उठलो हय घे पुढे पुढे जा पंचायत येत आहे पुढे जा. सो नमस्कार गोंयकारांनो, आज आमी आसा पाळी सांखळी कॉन्स्टिट्युन्सी पाळी पंचायत हांगासर. आमच्या पाळी पंचायतीन आयज फोर्टनायटली मिटींग आसली. सो आमी आयज मिटींग अटेंड केल्ली. सो जेन्ना आमी हांगासर येयले जाल्यार आमकां 10:30चो टायमींग दिल्लो की फोर्टनायटली मिटींग 10:30 सुमार चालू जातली म्हणून. आनी 3 दीस पयलीं आमी एप्लिकेशन केल्लें की आमकां फोर्टनायटली मिटिंगेक बसपाक जाय म्हणून. जाल्यार जेन्ना आमी एप्लिकेशन करपाक गेले तेन्ना सरपंच मेळ्ळो आमकां. सरपंचान खूब कितें सांगलें आमकां की बसपाक मेळचें ना जावं प्रॉब्लेम जातलो. कितें प्रॉब्लेम जातलो सांगपाक तयार नासलो. मागीर आमी तांकां फोर्सफुली विचारलें की कितें प्रॉब्लेम. कायदो सांगता, रूल 10 सांगता की बसपाक मेळटा म्हणून. सो त्या रुला प्रमाणे आमी तांकां एप्लिकेशन केल्लें. हें एप्लिकेशन त्या रुला प्रमाणे आमी तांकां एप्लिकेशन केलें आनी सांगलें की आमकां बसपाक दी म्हणून. मागीर म्हणपाक लागलो आमकां तें कांय खबर ना की बसपाक मेळटा काय ना तें आमकां खबर ना. मागीर हांवें ताका सांगलें कितें की कायद्या प्रमाणे बसपाक मेळटा. सो तें तूं तुजें पळय, तुका कायदो खबर ना जाल्यार तें तूं कोणाक विचार आनी तूं हें कर. आमी 3 दीस पयलीं ताका एप्लिकेशन दिलें. जाल्यार मागीर म्हणूंक लागलो आपूण विचारता आनी सांगता काय बसपाक मेळटा काय ना तें. मागीर हांवें ताका म्हटलें 3 दीस दिले न्हू, तूं विचार आनी हें कर. मागीर आयज आमी तेणी म्हाका परमिशन सुद्दां दिलें, तेजे सायन मारून स्टॅम्प मारून दिलें. आनी आयज आमी बसपाक येयले जाल्यार ते म्हणपाक लागले आमकां भायर बसा, भितर बसपाक परमिशन दिना जालें. तरी आमी सांगलें रूल 10 आमकां भितर बसपाक मेळटा, काय उलोवपाक मेळना. सो आमी बसतले म्हणून. जाल्यार हे खुवार तांच्यांनी फकत टायमपास केलो. रिजन फक्त सांगप कितें बसपाक खुर्च्यो ना जावं च्या दिवचे पडटा, हेच रिजन. कालूय तेणी पयर एप्लिकेशन दिवपाक गेले तेन्ना वता तेंच्यांनी हेच रिजन सांगलें की आमकां बसपाक जागो ना, म्हणजे च्या दिवची पडटा. आतां 100 लोक येयल्यार 100 लोकांक च्या दिवची पडटली, वडा पाव दिवचे पडटले. हेच रिजन. हांव ताका सांगपाक सोदता की तुमचे च्या आनी वडा पाव खावच्या फोर्टनायटली मिटिंगेक भुरगे अटेंड जायना. भुरग्यांक खंय तरी कळपाक जाय, गांवच्या लोकांक कळपाक जाय की फोर्टनायटली मिटिंगेक नाजाल्यार ग्राम सभेक कितें जाता, कितें डिस्कशन जाता. आमचे पंच सरपंच आमी निवडून हाडटा पळय ते बेश्टे निवडून हाडिना, तुमकां सोडून दिवना आमी. निवडून हाडून सोडून दिना. तुमी कितें कामां करतले पळय लोकांक कळपाक जाय. आयज जेन्ना आमी मिटिंगेक बसले पळय खुबशे इशू डिस्कशन जाले. जशें की आमचे पंचायत शिफ्ट जावपाची आसा तेजेरूय उलयले. प्लस आमचे अशे बारीक बारीक जे इशू आसा ते कुत्रो मेलो जावं गाय मरता, परत गटराचे असले इशू तेंचे डिस्कस केले. आनी मेन म्हटल्यार आयज हो व्हिडियो काडपाचो मुद्दो म्हटल्यार आयज जेन्ना आमी हांगासर येयले पळय आमकां खूब हें केलें हेंच्यांनी की बसपाकूच दिना जालें. फोर्सफुली आमकां भायर काडपाक हें करपाक लागले की ना बसपाक मेळना. आमचे पर्सनल इशू डिस्कस करपाक जाय म्हणून लागले ते भितर. पूण ही जेन्ना तुमी फोर्टनायटली मिटींग घेता पळय हांगासर तेन्ना तुमचे पर्सनल हांगासर कांय येवपाक जायना. मेन म्हटल्यार आमी हांगासर पर्सनल डिस्कशन करपाक येवंक ना. आमचो गांवचो कितें विकासाचें डिस्कशन आहा पळय तें जावपाक जाय मेन म्हटल्यार. कळ्ळें न्हू. सो लोकांकूय कळपाक जाय हेजेर की पंचायतीन आमी पंच सरपंच निवडून हाडटा पळय ते कित्याक निवडून हाडटा पळय ताका लागून आमी आयज फोर्टनायटली मिटिंगेक अटेंड जाल्ले. आनी लोकांक सांगपाक सोदता की कोणूय जर फोर्टनायटली मिटिंगेक अटेंड जावपाक सोदता जाल्यार जावं येता. कित्याक रूल 10 आमकां हो रायट दिता फोर्टनायटली मिटिंगेक बसपाक. सो उलोवपाक रायट मेळना. आतां नॅक्स्ट जी आसतली आमची ग्राम सभा केन्ना ती आजून डिस्कस जावंक ना. आमकां डेट दिवंक ना, तांकांय डेट येवंक ना म्हणटा ते सर्कुलर कांय येवंक ना. सो जेन्ना ग्राम सभा आसतली तेन्ना तुमकां इन्फॉर्म करतले. आनी तेंच्यांनी सरपंचान म्हाका सांगलेलें आहा की ग्राम सभा ती लावड स्पिकर म्हणजे गाडी भोंवून लोकांक सांगतले म्हणून. सो आमी तुमकां सांगतले जेन्ना ग्राम सभा आसतली तेन्ना. सो हांव मागता लोकां कडेन की मोठ्या संख्येन तुमी थंय ग्राम सभेक उपस्थिती लावची. कित्याक तुमचे गांवचो विकासाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय पळय ते थंय डिस्कशन जातलें. तुमकां उलोवपाक मेळटलें. हक्कान तुमकां कितें आहा तें उलोवपाक मेळटलें. देव बरें करूं.